बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, भावार्थ देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. ह्या भावार्थान जियोंकू आनी ह्या भावार्थान मोरोंकू जेजू आमकां आपोवणें दिता. सगळ्या आमच्या जिवितांत ह्या भावार्थाक साक्ष दिवन जियोवन देवाच्या राजाक आमी साक्ष दिवच्याक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. देवाक आमी अर्गां दिवया. हें भावार्थाचें देणें आमकां दिल्ल्याक सदांच ह्या भावार्था प्रमाणे जियोवच्या गरज आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. प्रत्येक तरान जे कोण मनीस आज भावार्थान शेळेल्यात तांचे बसोत मागया. त्याच प्रमाणे आज विविध पिढे मुखांतर प्रत्येक तरान कोवीड फेस्त हाच्या मुखांतर आमचे सर कस्तांक वळख जाल्ल्यांक देव ससाय फावो करून दी, बुजावण दिवन दिवण मागया. हे पवित्र मिसाचें बलिदान फावत बरें भेटोवच्या खातीर आमची सर पातकां एक घडीभर वळखून घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्वोदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव-भयणीनो म्हजो गगन्या उसारून सांगता, मनान शिरून तोंडान सुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच सांगवार म्हणीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा-भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचें बळ. आमी इतलें आसक्त की तुजे वेळें आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजांनी सगळ्या करण्यांनी तुज्यो आजना पाळूंक सदांच आमकां तुजो आधार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वासाब. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तेंगशेसो ताचे भोव उंच फांट्यासो एक तरनो कोमरो हांव काडटलो आनी तो एक उंच आनी उन्नत पर्वताचेर लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखरार तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्साची सुकणी ताच्या पंदा वस्ती करतली. पाकाट्याची हर एक जिवी ताच्या फांट्याच्या सावळेक आसरो घेताली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीत जातलें. उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां. पासवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां, हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुझे विश्वासी पोळ वर्णूंक फावो मोहोल देवा. सर्वेस्परा तुका देवाचो फावो. नीती बोल कासरा मांडा बरी वाडतलो. लेबोनानाच्या देवदारा रुका भाशेर वयर सरतलो. सर्वेस्परा तुका देवाचो फावो. सर्वेस्पराच्या घरांत लोयलेले ते आमच्या देवाच्या अंगणान वाडतले. प्रायसरी फूल दितले. सारण भरून 5वे सावन उरतले. सर्वेस्पोनी दिवून म्हूण पासारतले. तो एकलोच म्हजे कडा ताची तैला गपान. सर्वेस्परा तुका देवाचो फावो. सांत पावलान कोरिंथारांत बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासाव. भावा भयणींनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेताव. आमी कुडींत वस्ती करीसर सौम्यतावन पयस आसाव म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगर बावर्ताच्या उजवाडान चलताव. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोन सोम्यांच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून सोम्या सोवें आसूं वाताचे तोंड पयस आसूं ताका मानवून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या व खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्या सणा हुजीर झटतेक उबे रावचे पडटले. देवाचे उतार हें.
देवाचे उडोदकार Alleluia 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 Utar तुझे सोम्या देवो मोशाया मेटा कालसा सो संतोष मोती सो उल्लास प्रकाश मुझे शीने कालसा सो संतोष मोती सो उल्लास प्रकाश मुझे शीने Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजून म्हळें देवाचें राज ह्या परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तस्सो नेना भुंय आपले स्तेकींस फळ दिशें करता पयली पालवी उपरांत कणस शेकी कणसांन भरलेली धानी पूण फळ फिकतस लुवणेक तें तयार जालां कोयती घालयेत म्हणटा तो मुंदरून तो म्हणो लागलो देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें पिंतरावयेत तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत मातयेन तें ओंपुल्ल्या वेळार भुंयत रोयलेल्या सर बियांक कणां प्रास तें ल्हान पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड व्हड फांटे सोडता अंतराळा वयलीं सुकणीं येवन ताचे सावळेक गोंठेर बांदतात असले सबार ओपारींनी लोकांचे समजणी तेगीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो ओपारी विणें तो तांचे लागीं उलयनातलो तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड ते सोडोवन सांगतालो देवाचें उतार्यें वाखणी तुका क्रिस्ता आमी ल्हाना भुरग्यां कडेन वेवहार करता आसतना तांचे गरजे तेगे ताका आमी पावता ल्हाना भुरग्यांच्यो वस्तू ल्हान तांकां खेळोंक जाय जाल्यार ल्हान वस्तू दिता तांकां खावंक जेवंक साद्यो संगती पावतात भुरगीं वाडोवन व्हड जाता आसतना तांच्या जिणयांत तांचे वस्तूंची रीत बदलता तांकां व्हडल्यो वस्तू जाय पडटात ल्हान आसतना आमी जाणां फेस्ता परबे गेल्ल्या वेळार ल्हानशें बस कार तें व्हरून गेल्यार व्हड जाल्या उपरांत सायकल दिवंक पडटा बायक दिवंक पडटा मोबायल दिवंक पडटा अशें वाडोवन येता येता तांच्यो गरजो विंगड विंगड जातात आनी त्या गरजां प्रमाणे तांकां आमी पावता पूण एकच फावटी ल्हान भुरग्यांनी व्हड जायचें म्हळ्यार जायना दीस वेता वेता तांचे वाडावळ्यान पळयता सवकास तांच्या जिवितांत जें कितें गरजेचें आमी तांकां फावो करता आनी ह्या मुखांतर सोंसणीकायेन तांणी वाडोवंक आमी राखून रावता शिकाप दिता जाय पुरतें खावंक जेवंक दिता न्हेसोवंक पांघरोवंक दिता शिकी एका बऱ्या फुडाराक तांणी पावचें आनी आपल्या जिवितांत तांणी जैस जोडीचें तशेंच जाल्यार कुटुंबाकी तांणी कुमकेक पडचें असलें चिंताप आमचें आनी त्या देखून कशें भुरग्यांक आमी ल्हानपण रोड करता आसतना सोंसणीकायेन तांकां वागयतांगी तेच प्रमाणे आयची देवस्तुती आमकां देवान दिल्ल्या भावार्थाचें देणें सोंसणीकायेन वाडोवंक जाय अशें आमकां आपणे दिता भावार्थ देवान दिल्लें वर्तें देणें
आनी ह्या भावार्थ प्रमाणे जियेवचें, भावार्थांत वागचें आनी ह्या मुखांतर भावार्थान आमचें जिवीत वृथा करचें अदीक गरजेचें. केदळा भावार्थान आमचें जिवीत वृथा जातागी त्या वेळार देवान बसयल्लें देवाचें राज आमच्या जिवितान आमी वृथा करूंक शकता आनी सर मनशांक ह्या देवाच्या राजांत भागीदार जावंक आमी कुमोग करता. आमचे दिसपडटे जिवीत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार सडावत जावन मनशाची जिणे रीत वेगळी. आमी पळोवच्यो संगती संवसारी दृश्टीन पळोवच्यो. त्या देखून व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू म्हळ्यार आमकां मस्त खुशी. व्हडल्या मनशांची इश्टागत करची म्हळ्यार आमकां चड खुशी जावची. आनी त्या देखून आमी इश्टागत करता आसतना एक बुदवंत मनशाक, फांकीवंत मनशाक, शिकिल्ल्या मनशाक, अधिकार आसलेल्या मनशांक अशें आमी आपणावंक प्रयत्न करता. व्हड व्हड संगती बांदच्यो म्हळ्यार आमकां चड खुशी. आमचें गड व्हडलें जायचें, आमची इगर्ज व्हडली जायचे, आमी बांदचें हॉल व्हडलें जायचें, आमी करची कार्य व्हडलीं जायचें. आनी ह्या मुखांतर जे कितें संगती व्हड व्हड आसात तातूंत आमकां चड धादोसकाय. पूण आमच्या दिसपडटे जिवितांत फकत व्हड संगती आमी आपणायचे म्हणून जाल्यार आमी हर एकल्यांनी ल्हान संगती जावन वाडोवन वचचें गरजेचें. पूण देवाची रीत वेगळी. देव हर एक पोटी ल्हान संगती जावन विंसून काडटा आनी ल्हान संगती मुखांतर जें कितें जाय तें तो आपल्या जिवितांत आटापता. वांजेल्यान आमी पळोवंक जाल्यार जेजू देवाच्या नांवान हर एक घडीत ल्हान संगतींनी तो आमकां मेजोवन दिता. ल्हाना भुरग्यांक तो विंसून काडटा. एक कॉप शेळ्या उदक दिवच्या विशांत, विधवीचे काणिके विशांत, दोग वा तेग सांगात मेळच्या विशांत. ह्या सर संगती मुखांतर जेजू ल्हान संगती मुखांत कितें आमकां बरेंपण आपणाव येत, कशें आमी व्हडपण जोडयेत गे म्हणून आमकां दाखोवन दिता. त्या देखून आमच्या मनशा चिंताप आनी देवाची चिंताप वेगळें. आनी हे भावार्थ सरी करतनाय आमकां तें खंडीत जावन समजूंक आमी शकता. आमच्या दिसपडटे जिवितांत जें कितें व्हड व्हड संगती आमी आपणावंक प्रयत्न करता ताच्या मुखांतर आमकां क्षणीक धादोसकाय मेळटा जावंक पुरो. पूण भावार्थ दृश्टीन कितें आमी आपणायता तें आमकां उरचें तसलें बाळचें तसलें संतोशांक दिवंक शकता. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें थंयसर सर्वेस्पर देव भासावणी करता. तो म्हणटा एक देवदार रुखाचो कोंबरो हांव विंचतलो आनी त्या कोंबऱ्या मुखांतर एक नवो देवदार रूख हांव आसा करतलो. आनी हो देवदार रूख इतलो वाडटलो की ताच्या फांट्यांनी सुकणीं सावजां वस्ती करतली आनी सर लोकांक तो सावळी दिवंक शकतलो. आनी ह्या मुखांतर आपूण खंयच्या तरान एका सुरवणदारा विंचून काडटा म्हणलें चिंताप तो ह्या वाचपा मुखांतर म्हाका कळीत करता. त्याच प्रमाणे दाविदाच्या घराण्यांत एक सुरवणदार उपजयतलो आनी ह्या सुरवणदारा समेस्तांची सोडवण करतलो. आनी ह्या खातीर हर एका मनशांनी फावो ते तरान तयाराय करिजे म्हणून आपोवणें दिता. आमी जाणाव देवाची विंसवण वेगळी. इस्रायल परजेक ताणें विंचून काडलेलें इजिप्तांत गुलामपणान जावन भायर हाडच्या पासून एक निकृश्ट परजा. त्या वेळार संवसारार व्हड व्हडली राजवटकी आशिल्ली, राष्ट्रां आशिल्लीं, पूण इस्रायल परजेक तो विंचून काडटा आनी थंय तो भायर हाडटा. आनी एक बकरे सर येतल्या मोइजेक तो विंचून काडटा तांकां मुखेली जावन आनी ताच्या मुखांतर तांचे तो सुरवणेच्या कामांत मुखारून व्हरता. पयल्या व्हडल्या गोलियाताक फुड करच्या पासून दाविदाक तो विंचून काडटा. आपण जो प्रवाद करच्या पासून गाग येवच्या उलोवंक सकनातलेल्या जेरेमिया प्रवादी विंचून काडटा. एक साद्या इजाया प्रवादी विंचून काडटा. आनी ह्या मुखांतर जे कोण सादे मनीस आसात तांच्या मुखांतर आपलें सुरवणेचें काम तो मुखारून व्हरता. आनी आमी समेस्तांक सुरवणदार दिवच्या पासून एक सादी स्त्री मोरयेक तो विंचून काडटा आनी मोरये मुखांतर जेजूक आमकां तो फावो करता. जेजू जाल्यार आपल्या जिवितांत आपल्या मिसांव मुखारून व्हरता आसतना आपोस्तालां विंचून काडटा. साद्या मनशांक, मासली पागतेल्यांक, सुंगा काटार बशिल्ल्यांक आनी हे सर्व साद्या मनशांक विंचून काडून ताच्या मुखांतर देवाचें राज तो बांदून हाडटा. आनी ह्या मुखांतर कशें देवाचें सुरवणेची योजना मुखार वता म्हणून आमकां सांगून दिता. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता की आमी समेस्तांनी भावार्थान वागोवंक जाय
आनी भावार्थाचे देणे आमकां मेळ्ळेले सोंसणेकायेन जोगासनेन केदळे आमी सांबाळलें गी त्या वेळार आमकां समेस्तांक देवाची सोडवण फावो जातली आनी तें बरें काम देवान सुरू केल्लें मुखार व्हरूंक साज जातलें. आनी हेंच चिंतप आयचें वांजलचें वाचप आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेजू म्हणटा देव आपलें काम करता. आमी हर एकल्यानी वावर करूंक फावो पूण देव थंयसर वावर करता आसतना तें दोनी सांगाता मेळ्ळेल्या वेळार तें वागोवन येता आनी बरें फळ दिवंक शकता. देवाचें राज एक सासवाच्या बियाक तो सरी करता. रोयता आसतना सासवाचें बी एक ल्हानशें बी पूण थंयसर तें वाडोवन किरलोवन व्हड जाता आसतना रुखा बरीं जातलें आनी ताचेर सुकणीं सवदें वस्ती करतलीं आनी समेस्तांक तें सावळी दिवंक शकतलें. आनी हें ल्हान कितें आसलें तें व्हड जावन समेस्तांक दिसचें बरीं फळादायक जावंक शकतलें अशें चिंताप तो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी देवाचें राज अशेंत ल्हान ल्हान संगतींनी आमी जर तर फावो तरान सोंसणेकायेन मुखारून व्हेलें जाल्यार देवाचें राज रुताव करूंक आमकां साथ जातलें म्हणून चिंताप आमकां सांगून दिता. मोगाचेनो भावार्थ देवाचें देणें आनी हें भावार्थ आमी दिसान दीस वागयिल्ल्या मुखांतर आमच्या जिवितान बरेंपण आपणावंक आमकां साथ जाता. जर भावार्थ आमी जोगासनें सांबाळलो ना त्या वेळार आमी आडवाटेन वेची साध्यता आसा. आनी त्या देखून जेजू आमकां हर एकल्याकी भावार्थाचें देणें सोंसणेकायेन जोगासनें सांबाळूंक उलो दिवच्या वेळी आमचे दिसपडटे जिवितान त्याच प्रमाणे आमी सुमकोवंक प्रयत्न करचें गरजेचें. तर आमी कितें करूंक जाय? आमचें दिसपडटें मागणें, आमचें उकरिस्त, आमी करच्यो बऱ्यो करण्यो हे सकड भावार्थाच्या दृश्टीन आमी करूंक फावो. एका कुटुंबांत वडिलांनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान वागोवचें गरजेचें. इल्लें इल्लेंत भावार्थाचें बी तांच्या काळजांत रोंबल्या वेळार व्हड जाता आसतना त्या भावार्थान मुखार वचूंक तांकां साज जातलें. आमच्या घरांनी आमी जाणाव ल्हान भुरगीं घरांनी आसता आसतना आमी ताका संत कुर्साची कूर काडून शिकयता. आमच्या बापा मागणें शिकयता, नमान बरी शिकयता, उबी दोतोवन शिकयता. अशें इल्लें इल्लें मागण्यांत वाडोवन वाडोवन आयिल्ल्या वेळार भुरग्यांक तें भावार्थ रोमता. जो पवित्र स्नान वेळार मेळ्ळलो भावार्थ ह्या मागण्याच्या स्पिरितान केदां आमी रुता करता गे त्या वेळार भुरगीं भावार्थान वागोवंक आनी देवाचें राज जें कितें आसा तांचो भागीदार जावंक शकता. आनी त्या देखून आमकां वडिलांक व्हरतो कायदो आसा भुरग्यांक भावार्थान वागोवंक. वाडोवन येता आसतना भुरग्यांक आनी युवा जाणांक भावार्थाचें बी आमी रुता करूंक कुमोग करूंक जाय. फावो ते अवकाश तांकां उदकसून दिवंक जाय आनी भावार्थाक साक्षांत जियेवच्याक तांकां आमी कुमोग करूंक जाय. आनी आमी व्हडां समेस्तांनी आमच्या जिवितांत जो ल्हान आसतना आमकां मेळ्ळलो भावार्थ दिसपडटा आमी जियेल्लो सोंसणेकायेन जोगासनेन सांबाळलेलो आमच्या जिवितांत साक्ष दिवच्या मुखांतर पेल्याक आमी कळीत करूंक जाय. ही जावन आसा क्रिस्तांवाची जिणी, ही जावन आसा भावार्थाची जिणी. आनी ह्या मुखांतर जो भावार्थ एक देणें जावन आमच्या पवित्रान वेळार आमकां देवान दिल्लो गी तो सोंसणेकायेन जोगासनेन सांबाळन अखेर पर्यंत आमी जियेल्या जाल्यार जें देवाचें राज जेजून आमकां बसयल्लें आमच्या जिवितान रुताव करूंक आमकां साथ जातलें. त्या देखून ह्या देवाच्या राजांत सक्कड आमी एक जावन मुखार वचूंक गरज आसली कृपा सोम्या लागीं मागून घेवया आनी सदांच हो भावार्थ जिवो सांबाळूंक भावार्थाक साक्ष दिवंक आनी खरी क्रिस्तांव जिणी जिवेच्या मुखांतर देवाचें राज ह्या संवसारांत उरता करूंक देव आमकां समेस्तांक फावो करूं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंत देवाक सर्ववेदाय बापा सर्गां आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत मोवलो अंगवार मरेकांत जल्मलो पोंस पिलाताकात ताणें कर सोंसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेला परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्ववेदाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एककार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जीवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाचेनो भावार्थाच्या देण्यांत आमकां देवान रुता केला आसता हो भावार्थ सदांच जोगासनें सांबाळचे बसत ताची ससाय मागची गरजेची. देखून आमची मागणी सोम्या मुखार दवरया आमच्या गरजांत पाव म्हणून ताचे विनंती करया. बापा पवित्र सभेचे मण्यारी जावन तुवें विजून काडलेल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे जिणये पळयणार तुजो आदार सोदूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्यांक भावार्थान वाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामा मुखांत बरवसो दिवंक आनी लोकांचें बरेपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर कर समाधानाचें राज बांदूंक उजवाड लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कोविड आनी हेर पिडेक वळख जाल्ल्यांची दयेन काकूत कर. विविध संकश्ट भोगच्या भावा भयणींक तुजो स्पर्श गूण करून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रगतीचे दावणेर आजच्या आधुनीक संवसारांत संवसारी बुलोवण्याक आपल्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी बली जायन अशें बगर ससाच्या जिविताच्या भरवश्यान तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी मिसांव वावर कर. सौर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. भावार्थांचें बी वंपून पोस करून फोल दिवच्याक तांणी काडची मिनत तूं सुफळ कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिसाच्या मेजा बावारी हजर जालेल्या आमकां भावार्थांत घट कर आनी आमची कुटुंबां भावार्थांत गूण रमोवन कुटुंबाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मोगाचो संतोश सदांच जिवंक आनी तो सगळ्यान पासारूंक आमकां कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी मागणी आसा तरी घडी भर सोम्य मुखार दवरया. बापा सर पदवेदारा देवा भावार्थ तुजें आमकां देणें त्या भावार्थांची येवच्याक आनी त्या भावार्थान आमी वागोवन येवच्याक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या आनी त्या मागण्या मुखांतर तुवें आमकां गरज सर संगती फावो करचे वेळी भावार्थान ते स्विकार करूंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जियोवच्याक गरज असले सर कृपा आमकां लाभय. आमच्या गरजांनी तूं पाव हे मागणें करता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. म्हज्या भावा भयणी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानतर असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने मेळमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा तुजे मुखारी देणी आमी आणून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो तूं जीव सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणा गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व तेंजेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून तनांक वारी मर्यादावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या जरदळ बारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्मा धाडून येणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक विचारीन आनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खाराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Havarta so good pargatuya. Sumya Jesu mami homudo kada ani egasinte pieda ite bauti tu vai bavane sir ami tuji maran pargata. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सर्वणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा जेराल्ड आयजॅक आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या मागीर सांगाती तिजो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदूत आनी सर केळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं दास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय
पवित्रत्म्याच्या एकपुणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वणदाराची आज नामोन दवरून ताणें शिकयल्ल्या मागण्या आमी सांगाता म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रात आज आमकां दी, आनी आमचेर आसलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगस, आनी आमकां पाणी पडोवंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तरेकतलें आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांनी सुटे आनी सर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्स जावन एकामेकाक शांती दिवया. पळयावो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवरा, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडा नगद क्रिस्ताच्या जिविता सांबाळ. मोगाळा जेसू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हाजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. सर वस्तू प्रासड तुजो हांव मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेसू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे ते संपूर्ण एकवटीत जातां. जेसू, तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सोम्या तुका दिवसा दर्या तुका तुज्या मोगाची गितां हांव गातां. तुजे दयेची कृत्यांनी यादां तुजी गीत हांव गाजयतां. तुजी गीत हांव गाजयतां. सोम्या अर्गा तुका
करुया. प्रितीच्या बाप्पा, तुझ्या हातांतला आमी घेतला तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण, तुजे सवय आमचे एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हडुका. प्रजाचे शीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. कालत्या काळजात दुर्गोजीने शुभार्तेर साक्षी जाया. मोसा प्रजाचे शीस करा. संदेश प्रसार करा. कालत्या काळजात दुर्गोजीने शुभवार्तेक साक्षी जाया. धाडटा तुमकां शेतान मोच्या वावराक तुमी तयार रावा. संदेश प्रसार करा. कालत्या काळजात दुर्गोजीने शुभवार्तेक साक्षी जाया. मोसा प्रजाचे शीस करा. मोगाचो संदेश प्रसार करा. कालत्या काळजात दुर्गोजीने शुभवार्तेक साक्षी जाया. मोगाळ पुत्राचो भेट आमकां मोगी आशिर्वादी आमकां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.